कुजिराच्या डॉक्टर के बी हेडगेवार हायस्कुलाचो हेडमास्टर विलास सतरकाराक अंदू शिक्षक दिसा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिलो. आमकां सायबर एड्युकेशन दिवप ही काळाची गरज आसा. कारण जसजशे चेंजीस जाता त्या पद्दतीन तांकां त्या पद्दतीचें एड्युकेशन दिवपा खातीर सायबर एड्युकेशन दिवपाचें आमी ऑलरेडी सुरवात केला. वेगवेगळ्यो सायबर एड्युकेशन ट्रेनींग टायम टू टायम आमच्या सगळ्या स्कुलांनी आमी दिवपाक लागलेले आसा. NEP 2020च्या बाबतींत आमी NEP 2020 इम्प्लिमेंट करता आसतना पुराय देशांत आमी सगळ्यांत पेक्षा फुडें आसा आनी 100% आमी तें पुराय करतले हाजी म्हाका खात्री आसा. म्हाका विश्वास आसा म्हज्या टिचरांचेर आनी पुराय मॅनेजमेंटाचेर की खूब बऱ्या पद्दतीन NEP इम्प्लिमेंट करता आसतना आमी पुराय देशांत एक नंबराचेर काम करपाक लागलेले आसा. आमी पळयता की काही बाबतींत आमी वेगवेगळ्या गजालींची अपेक्षा, कारण गोंयांत जो मॉडल ज्या पद्दतीन आसा म्हणजे गव्हर्मेंट एडेड आनी अनएडेड हायस्कुल्स ह्या 3 मॉडलांतल्यान चलता. हांव पयलीं सहज बातमी पळयता आसतना हांवें मागीर डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन बाब झिंगडे हाका फोन केलो की जवळपास जितकी भुरगीं गव्हर्मेंट प्रायमरी शाळेंत शिकता ताच्या पेक्षा चड भुरगीं जीं आसा ही आमच्या अनएडेड स्कुलांत शिकपाक लागलेलीं आसा. हांवें कित्याक काय म्हणून ताका विचारलें आनी एक्चुली न्यूज खरी काय म्हटली तर हय म्हणपाक लागलो. इट इज ऑलमोस्ट मोर दॅन म्हणजे 1300 समथींग स्कूल्स, 1300 समथींग अनएडेड स्कूल्स आर देर. ओके, 140 अनएडेड स्कूल, बट आमची 700 स्कूल गव्हर्मेंट ताज्याय पेक्षा 140 स्कुलांनी भुरगीं चड आसा आनी लोक पेमेंट करून वचपाक लागलेले आसा. हांवें ताका मुद्दामून डिफरन्स कितें काय विचारलो. हांवें हें म्हाका सांगता आसतनाय बी खंयसरूच हांव म्हणजे मात सुद्दां म्हाका वायट दिसना किंवा हांव प्रेसा समोर उलयता आसतनाय बी हांवें हें इम्प्रुवायज करपा खातीर आमी कितें करपाक जाय हाजेर काम करचें पडटलें. किंवा पेरंट जर अनएडेड हातूर घालता आनी गव्हर्मेंट हातूर घालिना आसत जाल्यार ताचो विचार सरकारान करचो पडटलो. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार.